आम्ही सगळे काउन्सिलांनी मीटिंग घेतले की सगळ्यांक इक्वली स्लॅब डिस्ट्रीब्यूट जावचे म्हणून सांगताय एक करताय तेका लागून आम्ही स्टँडिंग कमिटी मीटिंग घेतला आणि ते सगळे केलेले आसा। आयज आमची ऑर्डिनरी कावन्सील मिटींग जाल्या मुर्मुगांवची। ते कावन्सील मिटिंगे भितर एजेंडाचेर क्रिमिटोरियमाचे बद्दल एक एजेंडाचेर तो पॉयंट आसलो। तातूंत भितर आमी सगळ्या कावन्सिलरांनी युनॅनिमसली अशी मागणी केला की 18 डिसेंबराक 2019 एक PDN मिटींग जाल्ली। तेतून न्यू क्रिमिटोरियम तेतून जो क्रिमिटोरियम झोन जो आसलो पळय 22/1 आनी 21/1 अंडर PT शीट नंबर 122 हाजे बद्दल तेंच्यांनी तो क्रिमिटोरियम झोन आसलो तो इनएडवर्टंटली झोन म्हणून डिक्लेअर केल्लो। त्या खातीर परतो A1 झोनाक एग्रीकल्चर झोन म्हणून करचो म्हणून तेंच्यांनी पास केल्ले। सो तो मुद्दो आयज आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या मिटिंगेन आमी हाडलो आणि आमी हांगासर युनॅनिमसली अशें रेजोल्युशन पास केला की इनएडवर्टंटली म्हणजे एक्सिडंटली अनइंटेन्शनली आणि अनरियलायजेशनाच्या अंडर एक्चुअली तशें ना ते 1970 ती रेजोल्युशन पास जाल्ले आणि ती इन्स्टिट्युशनल प्लॉट म्हणून डिक्लेअर जाल्लो फॉर द हिंदू क्रिमिटोरियम बिल्ड करपाक आणि गॅजेट नोटिफिकेशन तेचेर गव्हर्मेंटाचें येयलेलें आसा 1970 आणि ती पब्लीश जाल्ले गॅजेटीज अंडर गॅजेट सिरीज 2। सो ह्या खातीर जेन्ना सगळे प्रॉपर प्रोसिजर तेचे आसतना सुद्दां आमचो परतो A1 एग्रीकल्चर झोन केला म्हणून आमी आयज आमच्या कडल्यान मागणी केल्या की न्यू क्रिमिटोरियम झोन बांदपा खातीर अनयुनिमसली आयज अख्खी म्युनिसिपल बॉडी 25 कावन्सिलर आमी आयज PDAक बरें म्हटलां की परतो आसलो तसो तो क्रिमिटोरियम झोन म्हणून रिटेन जावचो। दुसरी गजाल म्हटल्यार इनएडवर्टंटली हो जो वर्ड यूज केला इतले सगळे प्रोसिजर आसतना म्हणून जो कोणी हो पॉयंट असो एजेंडार हाडला त्याच्या अगेन्स्ट विजिलन्सान आमी इन्क्वायरी कमिशन बसय म्हटलं। त्या वेळार आमी TCP मिनिस्टरा कडेन बरोवपाक लायला आणि त्या वेळार आमी चीफ मिनिस्टर तसोच चीफ सेक्रेटरी कडेन बरोवपाक लायला। हेचेर थरो इन्क्वायरी जावपाची। आतां लँड एक्वायर जाल्लें आसा आमच्या क्रिस्तांव भावांचेय बी तांचेय बी क्रिमेटोरियम जावपाचें आसा थंय आमच्या क्रिमेटोरियमा बरोबर आनी ऑलरेडी आमच्या मुस्लीम भावांची थंय क्रिमेटोरियम आसा। आतां पर्यंत कसलीच ऑब्जेक्शनां येवना केन्ना। थंय कितले जाणांनी लँड फिलींग केलें हें केलें थंय तानिया हॉटेला फुडें शेत पुरयलें थंय केन्ना कोणाक प्रॉब्लेम जावना। हांगा आमच्या हिंदू समाजाची हिंदू क्रिमेटोरियम जातनाच कित्याक ऑब्जेक्शन आसा लोकांचें आनी थंय आनी ही जागा सोडून 93,000 स्क्वेअर मिटर आनी उरल्या थंय करा शेती कोणाक करपाक जाय ती जाय तशें हें करा। आमच्या फक्त हिंदू समाजाक सगळे हिंदू धर्माचे कित्याक अगेन्स्ट वता सगळे जाण कितें प्रॉब्लेम। रिस्पॉन्सिबल पर्सन आसता जेन्ना PDA मिटिंगेक जेन्ना म्हाका दिसता तेच दिल्ले डिसेंबरान जेन्ना पळय मिटींग जाली हो इश्यू डिस्कस जालो तेन्ना तेणी सांगपाक जाय आसलें की बाबा तुमी क्रिमिटोरियम झोन हो चेंज करनाका इट इज अ गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणटरी तो झोन ऑटोमॅटीक जाता आमी ताका प्रोसिजर करपाकच जाय असून ना। तेन्ना जेन्ना चेंज जालो आनीक मिटिंगेक जेन्ना डिस्कस जालें परतो एग्रीकल्चर करपाचो त्या दिसा आमचो MMCचो चेअरपर्सन नंददीप रावत ते मिटिंगेक प्रेजेंट आसलो। तांणी थंय ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय आसलें आनी सांगपाक जाय आसलें की बाबा आपूण तुमकां कितें जाय प्रोसिजर जर कितें आसा आपूण करया तुमी हो झोन परतो चेंज करनाकात कित्याक आमी ऑलरेडी प्रपोजल गव्हर्मेंटाक धाडलो आसा की आमी थंय इको फ्रेंडली क्रिमिटोरियम घालतली म्हणून। पूण आनीक अशें सांगून जेन्ना आमी प्रोसेस स्टार्ट केल्लो आसा जाल्यार तेणी ताजेर ऑब्जेक्शन हाडूना। ताजे पयलीं आमी हांगा म्युनिसिपालिटीन मिटींग घेतली हांव आसतना चेअरपर्सन की थंय आमी क्रिमिटोरियम बांदतली म्हणून आनी तेन्ना त्या दिसी तो प्रेजेंट रावना। आनी आतां जेन्ना हांवें पळय एक बायट दिली हेजेर फाटल्या दिसांनी 1-1.5 म्हयनो फाटीं तेन्ना तेजे दोळे उगडले आनी कितें करूं कितें नाका म्हणून नाचपाक लागलो आनी ते दिवन सुद्दां ताणें मिटींग हाडपाचे कांय इनिशिएटीव घेवना। मागीर म्हाका 9 जाणांनी सायन मारून लेटर दिवचें पडलें म्युनिसिपालिटीक ह्या क्रिमिटोरियमाचेर तुमी मिटींग घेयात म्हणून आनी तें घेवन तें लेटर दिवन आतां कितले दिसांनी 15-20 दिसांनी म्हाका दिसता मिटींग घेतली आयज आनी थंय तो आपूण कित्याक ना अशें दाखोवपाक सोदतालो। पूण जेन्ना हांवें ताका सांगलें यू आर द मेन कल्प्रीट तुवें दोनूय मिटींग एक मिटींग तुवें अटेंड जावना म्युनिसिपालिटीन थंय PDAनी तुवें कांयच करूना आनी आयज जेन्ना आमी तुज्या आंगार येता तेन्ना तूं म्हणटा की सगळ्यांनी पळय आमी युनॉनिमस पळय आमी डिसायड केलें की हांगा बांदची म्हणून क्रिमिटोरियम तेन्ना तूं म्हणटा हांवें बांदया म्हणटा लोकांची नजर तूं शाव म्हणून दाखोवपाक करनाका। एक्चुअली म्हाका 8 कावन्सिलरांनी एक एप्लिकेशन केल्लें की तो स्पेशल मिटींग घेवची लागून आनी तेज्या थोडे दीस पयलीं लॉकडावन आसतना सुद्दां म्हाका रवींद्र भवनान थोड्या कावन्सिलरांनी मिटींग घेतलेली की प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो की चेअरपर्सनान खंय तरी चुकयलां म्हणून हांवें तेंच तांकां एक्सप्लेन केलें की हांव रॉंग न्हू
जे डिस्कशनाक येल्ले ते हांवें तांकां सांगलां आनी सगळे एग्री जाल्या. म्हाका दिसता खंय तरी इवन हिंदू समाजाचे लोक येयल्ले. हांव सांगूंक सोदतां की आमचो चेअरमॅन नाना बाब तेणी म्हाका फोन कॉलार सुद्दां सांगलें, म्हाका म्हणलो चेअरपर्सन साहेब तुमची हितूर मिस्टेक ना. आनी हांव आजून सांगूंक सोदतां की हे कोण प्रेस घेतात ते म्हाका दिसता पॉलिटिकल मायलेज घेवपा खातीर प्रेस घेतलेलो आसतलो. क्रिमेटोरियम बांदपाक अलाव केला मिन्स आमी रेजोल्युशन घेतला की आमचें ऑब्जेक्शन ना, पूण ते करपाक कांय फॉर्मेलिटीज असतात त्यो आमकां फॉलो करपाक जाय. तुमकां खबर आसतलें की लास्ट टायम इश्यू जालो की क्रिमेटोरियमाचो कलर चेंज जालो. विथावट एप्लिकेशन जो कलर झोन चेंज जाला तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. इवन हांव रिक्वेस्ट करता की आमचो PDA चेअरमॅनाक की तेणी हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक जाय. आनी जेन्ना ODP ओपन जातली तेन्ना म्युनिसिपालिटी थ्रू आमी एप्लिकेशन म्हटल्यार सिस्टमॅटीक कितें प्रोसेस जाय, खंयचे एप्लिकेशन पेपर जाय ते आमी एप्लाय करतले आनी तो क्रिमेटोरियम झोन म्हणून जातलो.